कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाक सकारात्मक प्रतिसाद आणि विरोध जायत असलो तरी नवे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलात सुरू करपाच्या निर्णयाचेर सरकार ठाम आसा। आता नवे शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिला बदला 7 एप्रिला सावन सुरू जातले अशी सुत्रांकडल्यान माहिती मेळ्ळ्या। विद्यार्थ्यांच्यो निमण्यो परीक्षा 28 मार्चाक सोंपतात। 7 एप्रिला सावन नवे शैक्षणिक वर्साचो श्री गणेशा जावपाचो आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक विसव घेवपा खातीर 9 दीस मेळटात। न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशनाचेर सरकार ठाम आसा। पालकांची अशी खुबशी अशी मागणी आशिल्ली की गरमेक लागून भुरग्यांक त्रास जातले, शाळेंनी वचपाक भुरग्यांक त्रास जातले, तरी आसतना सरकार आपले डिसिजनाचेर ठाम आसा। आनी तितून भितर आयज एक अपडेट म्हणटा ती अशी येयल्ली आसा की जी स्कुलां न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन जी स्कुलां 1 एप्रील पासून जी सुरू जावपाची आशिल्ली ती सगळी स्कुलां 7 एप्रील पासून सुरू जावपाची शक्यता आसा। तेजे फाटल्यान कारण म्हणजे भुरग्यांची जी एग्जाम आसा ती एग्जाम 28 मार्चाक सोंपता आनी 28 मार्च जेन्ना एग्जाम सोंपता तेन्ना भुरग्यांक एक 7-8 दिसाचो तरी गॅप मेळचो अशी पालकांची मागणी आशिल्ली। त्याच बरोबर शिक्षकाची अशी मागणी आशिल्ली की तांकां एक 7-8 दीस गॅप मेळचो जेणे करून तांकांय रेस्ट मेळचे अशी तेंची मागणी आशिल्ली। हेका लागून सरकार बेगीनूच डिसिजन घेवपाक शकता आनी 7 एप्रील पासून नवे शैक्षणिक वर्स जे आसा ते सुरू जावपाक शकता। ही जी माहिती आसा ती आमकां खास सुत्रांकडून मेळिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।